हांव पॉल लोबो फ्रॉम कावलसी आनी आज हांव कोलवा पुलीस स्टेशन आहा आनी येवपा कारण म्हणल्यार एकूच काल म्हजेर कावलसी सरपंचान डिक्सन वाझान डिफेम केलें म्हूण हांवें ताका एक कंप्लेन दिला म्हजेर रजिस्टर केला. हांव कोणाचेरय कंप्लेन करपी न्हू आनी कोणाकूय डिफेम करपी न्हू. हांव हेज्या पयलीं कोणाचेरय कंप्लेन घालना ना म्हूण डिफेम केलना, पूण तेणें म्हजे हिंग कंप्लेन घायला. वेल एंड गूड, हांवें ताका डिफेम केलें ना. हांव क्लियर कट सांगो सोदिता, डिक्सन जेन्ना इलेक्शनां जिखलोलो तेगे पंचायत इलेक्शन, ताका आम आदमी वर्कर जे आहाय तेमी निवडून हाडलो. तेगे रॉकेट लॉन्च केल्ले आम आदमी वर्करांनी. हांव सांगो सोदी तें आज डिक्सन रेस कोता तें रॉकेट घेवन. तुमकां खबर आसतली सनबर्न जे ऑर्गनायझर आहाय ते गोंयकारांचे आज कितको डिफेम केस घाताय त्यो. तेच भाशेन आज डिक्सन आपल्यागे खुद लोकल्सांचे केस घालूं पावलो. आम केन्नाच आम जिवितां लोकल्सांचे केस घायल नाय आनी हांवें केन्ना घालूं नाय. दीस इज द फर्स्ट टायम हांव हे कंप्लेन हांव म्हगे एक लोकलाचेर एक सरपंचाचेर घातां की तो म्हाका इतू तें ह्युमिलेट कोतालो, एब्युजींग उतरां उलयतालो. तेणें म्हाका पर्सनल डिफेम देखून केला, पूण I never complained to any authority. This is the first time I have come to put a complaint in the police station. म्हाका गरज नासलोली. काल कितें जालें तें सांगता. आमगे कावलसी 2 इन्स्पेक्शन केली आमगे एमएलएन कित्याक केली, थिंग कोण एक्शन घेना म्हूण थिंगा लोकलान सांगिल्लें एमएलए हाडया म्हूण. एमएलए येयलो. एमएलए 15 दीस आसो ना, भायर आहलो, आउटसायड द कंट्री आहलो. आशिश नेरा म्हूण तेगे सायडीचे येयलो. तो रोड केलो आहा तो TCP घेवन येयलो. तेणें व्हर म्हूण सांगिला, गोऱ्यांनी व्हर म्हूण सांगिला आनी तें सील कर म्हूण सांगिला. तेदो डिक्सन धांवन येयलो थिंगा. डिक्सनाक थिंग लोकांनी विचारलें तूं हें शो कॉज नोटीस स्टॉप वर्क ऑर्डर धाडलो म्हूण जून देखो तुवें कितें एक्शन केलां, तुवें भोवन वयला, कांय एक्शन केलें ना. थिंग जालें इन्स्पेक्शन. फर्दर बाटीवाड्यार आख्खें वेजिटेशन सँड दिवन डिस्ट्रॉय केलें तेमी. थिंगा आमगे एमएलए येयलो. थिंगा तो बी आहलो, तो येयलो. गूड, वेल इनफ येयलो. तेम नोट केलें सँड दिवन रिस्टोर करपा जाय म्हूण लेटर धाड म्हूण कोण ओनर आहा तेका. आनी थिंग जातरी थिंग मागीर कितें जालें तेचो कोइन्सिडन्स. मागीर ते इन्स्पेक्शन जातरी एक आर्मात कॉन्वॉयची गाडी येयल्यो. तेदो सगळो लोक आबूज जालो आनी लोकांनी विचारलें हे कोण ते ड्रायव्हरा थांबयलो. तो म्हणूंक लागलो ड्रायव्हर हो एक्स BJPचो मिनिस्टर RK सिंग. तो कितें येयला, प्रॉपर्टी देखणेक आया म्हणूंक लागलो. तेदो लोक आनी आबूज जालो. हें कितें चलत काय म्हूण. हेसो उच पेटलो आहा कावलसीन आनी हें आतां प्रॉपर्टी साफ केले तेजेर आमकां कळवलें हिंग कोण येतलो म्हूण. आनी चोयल्यार तेणें म्हणटे भाशेन प्रॉपर्टी देखणेक आया म्हणून हांव म्हणलें तूं सोड बेगीन प्रेस घे थिंग या. आनी डिक्सनूय बी गेलो थिंगा. डिक्सनूय गेलो आनी थोडे लोकलूय गेले, तेगे दोस्तूय गेले थिंगा. थिंग गेले तेच फाटाफाट आम गेले, एमएलए गेले. ताका सांगिल्लें बाबा खंय आहा तो RK सिंग म्हणटा बीची घेर म्हणूंक लागलो. बीच कितना दूर हे देखणे गो, इतू देखून पयसा दी. ताका सांग मॅसेज धाड म्हणूंक लागलो. एमएलए येयलो आहा, मातशें आतां सांग एमएलए वॉन्ट्स टू हॅव अ वर्ड विथ यू. आमी विचारपाक तूं कित्या येयला, हिंग प्रॉपर्टी घेवपा येयला कितें घेवं तें एमएलए विचारपा आहलो. येवंकू ना पत्तो, येवंकू ना. केद्दो आमकां दुबाव जालो. डिक्सन येयलो थिंगा झुकून गेलो पत्तो देखून आम म्हणलें हिंगा घराकूच बेदी आनी बायल चोर म्हणटाय त्या भाशेन घोडे डिक्सनानू हें हाडलें काय हो दुबाव आमचो. आय एम नॉट पुटींग एलिगेशन. दुबाव जाता कित्याक तुका सद्दां आमी विचारताय कितें जालां कितें जाता. एवरी टायम यू से हिंग कांय ना, आपणाक कांय खबर ना म्हूण तेजेर देखून आमगे तुगे तो ट्रस्ट गेलो. डिक्सन आमी सांगूंक सोदताय. सो आय वील कन्क्लूड. देखून तेणें म्हजें डिफेम काल एप्लिकेशन दिलें म्हूण दीस इज पॉसिबली जो म्हाका तो इतू तेंप कोतालो. आय हॅव नेवर कंप्लेन टू एनीबडी. हांवें एप्लिकेशन दिलां तेजेर कावंटर एप्लिकेशन. हें आयज तुवें कितें म्हूण दिलें तें कावंटर एप्लिकेशन? म्हगेलें एप्लिकेशन दॅट ही हांव वाचयतां. सरपंच हॅज बीन एब्युजींग एंड ह्युमिलेटिंग मी वेनेवर आय यूज टू कावंटर हिम. ताका हांव केन्ना आमी दोगूय आर्ग्यू कोताले ना हें कित्याक येवपा जाय. तेदो वांगडा तो म्हाका एब्यूज करी, तो म्हाका ह्युमिलेट करी
हांव काय म्हूण आसलोलो डिफेम करी म्हाकाच पूण आय नेवर कंप्लेन सो आय एम फोर्स टू गिव एन दीस एप्लिकेशन ऑन हिम काल जेन्ना 3:30 आमगे थिंग काबरस इन्स्पेक्शन काबार जालें तेदो म्हाका एक फोन येयलो एडवोकेट डिक्षीत कित म्हूण म्हाका सारको कळना डिक्षीत ही इज आउटसायडर आपूण गोवन न्हू म्हणून लागलो आनी तेणें म्हाका सांगिल्लें तुजेर डिफेमेशन केस येवपा आहा म्हूण तेणें म्हाका सांगिल्लें सो हेजे कोर्टाक हो डिक्सन आमगेलो गांव भाव हो भायल्यांको बरो आहा आमगे गांवच्या लोकांको बरो ना तेगे कोणा कडेन विचार तूं तेका लोकांको विचार तेका पयलीं सद्या एटिट्यूड ना टू स्पीक टू द लोकल्स तेका देसेंत काय ना लोकांको कितको उलोवपा जाय तें ना तें बेसीक थिंग्स आहाय त्यो शिकपा जाय तेगे लँग्वेजू इन्सल्टींग केन्ना तूं चोय कितको इन्सल्ट करता लोकांक ह्युमिलेट करता बट फॉरगेट दॅट मे बी इट इज हीज नेचर पूण ही हॅव टू इम्प्रूव सो हांव कितें म्हणटा तुमी गांवच्या पयलीं हेल्प कराय मागीर भायल्यांक आमी गांवचे बाड सेटल जाल्ले आज मेरेन आनी काल म्हजे घातता तुका भायल प्रॉपर्टी कितको कळ्ळें काही भायल प्रॉपर्टी पोला कितको कळ्ळें काही आम कितें आबूज जालें आम भिले हे 3 तरी प्रोजेक्ट तांबोरी मोबोर आनी भाटी हे तूं मुखार कितू येवपा आसत काय अशें म्हूण आमी भिले देखून हांवें गुगलाचेर सर्च मारून ती एडियल प्रॉपर्टी सगल्यो सर्च केल्यो चडशे सर्च केले आनी चोयल्या सगळे भायले आहाय घेयलोले देखून हांवें म्हळें त्या दोळा मुगे प्रेस नोटाक हेज्या मुखार देखून जायत येतले म्हूण आज हे 3 तरी तूं इजिली दिल्या डेफिनेटली ते रेडी जातले हे कारणाक लागून म्हणा की आनी देखून येवपा आहाय म्हूण लोकांक अलर्ट करपाक आनी मागीर लास्टाक कितें म्हणटा सरपंच पंचायत कितें म्हणटा आम कितें करतले ते वयरसून येता TCPसून येता CRZ आनी लास्टाक आमकां पडटा देखून हांव उलमात आहाय देखून पयलें अलर्ट केलां हांवें केलां आनी आमगे विलेजरांनी TCP येना जाच्याक हांव अलर्ट केलां CRZ दिना जाच्याक हांव अलर्ट केलां आनी मागीर पंचायतान म्हणून जायना थिंगसून येयलें आनी आपल्यान दिलें So we are starting from TCP to CRZ to other departments and then last to पंचायताचे ना जावपाक बाब तुजे आतां तूं कितें म्हणपाक सोदता की हेकोडे पावर आहाय पंचायतीचे लागीं पावर आहाय हें स्टॉप करपाक जात तें कोडे पंचायतीको पावर आहा पंचायत इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द विलेज लोकली पंचायत नोज वेल एंड वेरी वेल देन TCP एंड देन CRZ पंचायतान लास्ट फुट नोट बर जाता बाबा दिस इज सँडीन एरिया दिस इज अ हिली एरिया दिस इज अ स्लोपी एरिया तूं तुगे मार मरे तो फुट नोट मार लेट इट गो बॅक DDO आसती डेप्युटी डायरेक्टर आसती मरे पंचायत हॅज द रायट तूं तुजें कितें ब्लेम घेता मागीर लास्टा लोक कोणा ब्लेम करता लास्टा पंचायता ब्लेम करता लास्टा पंचायत ब्लेम करता लास्टा सरपंच वाय यू वॉन्ट टू टेक दॅट ब्लेम ऑन यू सो हांव म्हणटा तूं तुगे सिया ती लोकां जोरी तर नाका तुका कितें जाय आनी हांव आलेक मागोता आमी ग्रामसभा मागिला सरपंचा कडेन द होल एरिया शूड बी रिमार्क्ड अगेन जी आमगे एड उलती दॅट इट इज अ सँड्यून एरिया आनी एडेर जे रोड आहाय 2 मिटर 2.5 मिटर ते आनी रुंद करपा न्हू जरी तर रोड आसते आसले जाल्यार दे कॅनॉट बी डेवलपमेंट रोड तूं रुंद करूं वचनाका हांव सरपंचा सांगता